शेतकार जे कष्ट करून आमची पोटां भरतात आज तांच्याच पोटार हावळायला हे तितकेच खरे। दिवचल वाठारात भावकय खाजणाचो बांध फुटिल्ल्यान शेतकारांचे सगळे कष्ट खाऱ्या उदकान बुडल्यात। सुमार 60 शेतकारांचे पोट ह्या पिकावळीचेर अवलंबून आशिल्ल्यान तांचेर आता परिणाम जाला। पळयात पुराय बातमी। शेतकऱ्यांच्या म्हणण्याप्रमाणे तांच्यांनी भाज्यांची, आसान्यांची, मिरसांगांची लागवड केली, पण बांध फुटिल्ल्यान खाऱ्या उदकाचो चड परिणाम जालो। थळावे कमिटीक लेगीत सांगल्यार कसल्योच हालचाली करिनात, उलट एकामेकांचेर धुकलपाचे काम करतात, थळाव्या शेतकारांनी आरोप केला। बांधाची दुरुस्ती करून दिवची शेतकऱ्यांचे गाराणे, ऐकात तांचे उतफरके। ऑलमोस्ट आता 4-5 महिने झाले हा। तेका 4-5 महिने झाले। सप्टेंबराची 19 तारखेक काय कितें म्हणलेलो तो तेका जाले आता म्हणजे 5-6 महिने जावन गेले। तुम्ही शेत आता करता न्ही, कितकी वर्सां जाली पयली पासून हांगासर चालू हा? आता हे आता अशें पिड्ड्यार जाले आता जवळ जवळ आता 3 वर्सां जाली। ओके। पयलीं अशेंच खावटे पडलेले की हांवें फुडें जबाबदारी घेतलेली आनी हांवें सारकें केल्लें। एक कमिटीचे आनी आमचे मातशें जालें की म्हाका तेंच्या कडल्यान तेंच्यांनी पावणी केली, त्या बरोबर मागीर तांकां पयशे मेळ्ळे, ते पयशान तेंच्यांनी कांयच केलें ना, फक्त इल्लो बांद बिणला आनी आतां सगळी खावटी पडली, 2 खावटी पडल्या। आता आमदार येवन गेले हांगा, कितें सांगला तेंच्यांनी? आमदारान सांगला आता करुया म्हणटा तो फुडें बेगीन बेगीन करुया म्हणटा। म्हणजे हे शेत जे तुमचे बंद जाला पळय, तुमी हेजेरूच रिलाय आसा काय आनी कितें? आमी हेजेरूच हे आसा। हय, ओके। कितके शेतकार आसतले म्हटल्यार? 60 एक शेतकार आहा। कितें म्हणटा भावकय? भावकय खाजन। ओके। आमचे हांगासर हांव शेतकार, आमचे हांगा शेत आहा, तर आमी शेतान आमच्या अळसाणो लायल्लो, तशेंच आमी मिरची लागवड केल्ली आसली। ती हे खारें उदीक येयलें, हांगासर बांद फुटलो आनी हे खारें उदक येवन आमचें सगळें नुकसाण जाल्लें आहा। तेका लागून आमी मामलेदाराक लेटर केल्लें की असो असो बांद फुटला। कमिटीक आमी सांगून पयलें, भावकय खाजर तेजी कमिटी आहा पळय तेंकां आमी सांगलें, ते कांय आयकूना म्हणून आमी मामलेदारा कडेन लेटर केलें। अजून आमकां कांय रिप्लाय येवंक ना, ऑलमोस्ट 8-10 दीस जाले दिसता आमी लेटर केल्यार। तशेंच हांव मागता, आमी लेटरार सगळें मेन्शन केल्लें आहा आमकां कितें कितें जाय तें। आमकां सध्या तुमचे सगळे शेत गेल्ले आसा? हय, सगळें शेत पिड्ड्यार जाल्लें आहा। आमी मिरची लागवड केल्ली, अळसाणो लायल्लो, तो सगळो पिड्ड्यार जाल्लो आहा। आमी फोटोग्राफ काडून आमी ते एप्लिकेशन लावन आमी दिल्लें आहा। तशेंच कमिटी अजून पासून कांयच हे घेयना, दखल घेयना। आमी तेंकां दाखयलें, पळयलें, तेंच्यांनी पळयलां, मागीर ते म्हणटा अशें तशें एकामेकाचेर घालता। सो आमची मागणी आहा की आमकां सगळ्या शेतकाऱ्यांक नुकसान भरपाई, पयल्यान पयलीं नुकसान भरपाई आमची कितें लॉस आहा ते दिवचें, आनी बेगींतल्या बेगीन बांद तुमचे सारको करून घेवपाचो। गोवा 365 खातीर महेश गोयकार, समृता खणगांवकार आणि निखिल जल्मी।